जिल्हा पंचायतीच्या फाटभुंयेर आरजीपीन बसका घेतिल्ली। हे बसकेत परबान काँग्रेसीचे गोय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांचेर आक्षेपार्ह विधानां केल्ली। या विधानाक लागून बरोच बोवाळ जालो। परबान ठाकरे हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधानां केल्ल्यान काँग्रेसीचे मुखेली गिरीश चोडणकरान तिडक उक्तायली। अंतर्गत विरोध आसून लेगीत जिल्हा पंचायती वेंचणुके खातीर माणिकराव ठाकरेन भव्य युती करपाचो प्रामाणीक यत्न केल्लो। अशा फुडाऱ्या विशीं अपमानकारक विधानां करप चुकीची अशें गिरीश चोडणकरान स्पश्ट केले। देखून मनोज परबान बेगोबेग माफी मागची असो दावो काँग्रेसीचे मुखेली गिरीश चोडणकरान केलो। उपरांत ह्या प्रश्नाची जाप दीत काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान सगळ्या गोंयकारांची माफी मागपाक जाय अशें विधान आरजेपीच्या मनोज परबान केले। जाल्यार काँग्रेसीचे मुखेली गिरीश चोडणकराक तेंको दीत मनोज परबाक उलोवपाची शिस्त ना, देखून ताणें भौशीक सभेत गिरीशाची माफी मागची अशी मागणी गोंय काँग्रेसीचे सरचिटणीस ॲडव्होकेट अर्चित नायकान केला। काल आरजेपीचे अध्यक्ष मनोज परब आणि आमचे इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरे हांचेर जो स्टेटमेंट केलो सारको अपमानजनक आशिल्लो। तांची एज आनी तांची सिनियरिटी जर पळयली जाल्यार हो स्टेटमेंट सामको फालतू आशिल्लो। बाब माणिकराव ठाकरे एक रिस्पेक्टेड लिडर आनी फक्त महाराष्ट्राकूच न्ही आख्ख्या देशाक। पयर तेलंगणाचे इलेक्शन जिखोवपाक तेंची खूब हातभार आशिल्लो आनी जवळ जवळ 6 टर्म ते महाराष्ट्रान आमदाराची भुमिका तेणें निभयल्यात आनी महाराष्ट्राचो एक बरो होम मिनिस्टर म्हणून ताणें काम केल्लें आसा। सो हे सगळे पळोवन मनोज परबाचे हे जो स्टेटमेंट हे तेजी मॅच्युरिटी परस ते फ्रस्ट्रेशन चड दिसता। माणिकराव ठाकरेन झेडपी इलेक्शनाक अलायन्स जावचें म्हणून आउट ऑफ वे वचोन सगळ्यां बरोबर घेवन एक अलायन्स करपाचे प्रयत्न केले आमचे पार्टीचे सगळे कॅडर ताका विरोध आसतना सुद्दां। आनी हे आसूनय मनोजान तेजेर सामके खालती पातळीचेर वचोन तेजेर ताका अपमान केल्लो आसा। आमी स्ट्रॉंगली हे कंडेम करतात आनी मनोज परबा कडेन मागता की ताबडतोब तूं हो स्टेटमेंट विथड्रॉ कर आनी माणिक ठाकरेची माफी माग। आतां एक गिरीश चोडणकराचो व्हिडिओ पळयलो की तो सांगता की हांवें माफी मागपाक जाय म्हणून कित्याक ठाकरे कितें म्हटलें म्हणून। हांव पयलीं सांगपाक सोदता गिरीश चोडणकराक की तेणी सगळ्या गोंयकारांची माफी मागपाक जाय, कित्याक ज्या डिफेक्टराच्या अगेन्स्ट तेणी डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातला तेच डिफेक्टराक इजिदोर फर्नांडिसाक आयज त्याच्या अलायन्स पार्टनरान विजय सरदेसायन आपल्या वांगडा घेतलेलो आसा, आपल्या पार्टेन घेतलेलो आसा आनी आयज हो अलायन्स पार्टनर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड मेळोन आपल्या सिटाक लागून झगडटा आनी त्या सिटाक लागून इजिदोर फर्नांडीस हो डिफेक्टर जेचेर ह्या गिरीशान डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातला तो कॅम्पेन करता। सो ह्या गिरीश चोडणकराक पयली लज दिसपाक जाय की असली कृत्यां करप, लोकांक फटोवप, गोंयकारांक फटोवप, MLA व्हरून काँग्रेसचे बीजेपीक विकप हे काम जे 2017 जालें तेच 2022 परत ते कंटिन्यू जालें। हांकां तरी लज दिसना, हांकां हे तरी सुदरना आनी आमच्या कडल्यान माफी मागपाचें हें करता। हेंच्यांनी सगळ्या गोंयकारांची पयली माफी मागपाक जाय। स्पेशली ह्या गिरीश चोडणकरान जो डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलेल्या इजिदोराक घेवन आयज आपले एक सीट आसा अलायन्स पार्टनराचे ते जिखपाक लागून वावरता आनी काम करता। सो गिरीश चोडणकर प्लीज सगळ्या गोंयकारांची माफी माग, देव बरें करूं। आज जो आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज परब ताणें जो स्टेटमेंट आमच्या गोयच्या इन्चार्जाचेर GPCCच्या इन्चार्जाचे बाब माणिकराव ठाकरे तांचेर जो स्टेटमेंट केला तो आमी सामके ठामपणी कंडेम करता। हांव सांगपाक सोदता मनोज परबाक की मातशें तरी रिस्पेक्ट दवरा। ते तुमच्या वडिलांच्या बापायच्या एजीचे तेंचो मातसो तरी रिस्पेक्ट दवरा। कितें उलोवपाचें, कॅमेरा फुडें आयल्यार काय रीत नाशिल्ल्या भशेन उलोवपाचें हें तुमकां शोभना आनी गोंयकार हे पळयतात। सो हो स्टेटमेंट आमी सामकोच कंडेम करता आनी मागता की बेगींतल्या बेगीन मनोज परबान जाहीर सभेन सगळ्यां उजीर माफी मागची आनी आपलो स्टेटमेंट परत फाटीं घेवचो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।